नमस्कार. हेडोनच्या आयच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर आसा GCAचे नवे अध्यक्ष. इतले दीस आमी तांकां इंटरीम अध्यक्ष असे किती किती शब्द वापरताले, ते नवे अध्यक्ष विनोद फडके. स्वागत तुमचें. सगळ्यांत पयली गजाल सांग, इतली हिटेड इलेक्शन, सामकें कोर्टां वता, कोण कोण प्रेस कॉन्फरन्सी घेवन आरोप करता आनी तातूंतल्यान मागीर सामकी क्लीन विक्टरी अशे तरेन जिखतात. हाव इज इट? म्हाका आदी पासून फूल कॉन्फिडन्स आसलो की आमी 100% 90% वोट्स घेवन जिखतले म्हणून. हांवें खुबशे फाटी म्हाज्या मुलाखतीन सांगलां की आमकां 90% वयर वोट गावतली म्हणून, आनी एक्झॅक्टली त्या प्रमाणे जाल्लें आहा. मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे म्हाका खबर आहा सगळ्या क्लबांचो आमच्या फूल कमिटीचेर विश्वास आसलो, आनी त्या क्लबांच्या विश्वासाचेरूच आमी ही जे आमी उलयताले ते त्या विश्वासाचेरूच आमी उलयताले. तुमचे विरोधक सदांच आरोप करताले की हो सगळो प्रॉक्सींचो खेळ म्हणून. तुम्ही प्रॉक्सी घेवन दवरल्या आनी ताजे खुस्तार तुमी सांगतात सगळे क्लब आमचे बरोबर आसात. तुमी जर सगळ्यांक जर पुराय स्वातंत्र्य दिलें, घडये तुमच्या वटेच्यानूच निकाल वतलो असो ना, कांय जाण वेगळे विचारय करताले म्हणून. लास्ट 12 वर्सान हे फर्स्ट टायम क्लबांक स्वातंत्र्य मेळ्ळां. फर्स्ट टायम क्लबांक डेमोक्रेटीक वेन वोटींग करूंक मेळ्ळां. तुमी जर काल पिक्चरां पळयल्या आसतली जाल्यार लोक कशे आयल्ले ते तुमकां कळटले. आनी लास्ट 12 वर्सान हे केन्नाच जावंक ना. ह्यो प्रॉक्सी कलेक्ट करता तो मिस्टर नार्वेकर, आनी तेणें हालीं फाटीं कलेक्ट करून दवरलेल्यो. म्हळ्यार आमकां भंय नासलो, कित्याक क्लब आमच्या वांगडा आसले. आनी इलेक्शन कमिटीन तेंचो प्रोसेस इतलो सुरळीत केलो की तेंच्यांनी कसलीच काटेकोरपणे प्रत्येक गोश्ट केली, आनी कसलीच कांय गोश्ट अशी दवरूंक ना की जेचेर तुमी कितें खोड काडूं शकता किंवा अशी दवरूंक ना. ह्या खातीर कोर्टानूय तांकां स्टे दिवंक ना. त्या खातीर सगळें सुरळीत जालें, मतदान वेवस्थीत जालें, सगळ्यांनी वोटींग वेवस्थीत केलें. आनी दुसरो आरोप जाता तो म्हळ्यार तुमी सामकी भरघोस रक्कम काडून दिल्ली क्लबाक नवीन कमिटी येतगीर, आनी सगळे क्लबाक आपले वटेच्यान ओडलें की सगळ्यांक आमी इतलेंच फायनान्स करतले मुखार, तुमी आमचे बरोबर रावात, आमकां वोटींग करात, सगळ्यांक असोच पयसो मेळत रावतलो. 1 लाखा खातीर जर क्लबांनी एनावन्स करतकूच जर आमकां सपोर्ट केलो हें म्हणटा जाल्यार हें एकदम चूक आसा. कित्याक सांगता तुमकां, ज्या दिसा आमी नार्वेकाराक एक्सपेल केलो आमी 11 जाणांनी मेळोन, त्या दिसा आमी पयशां बद्दल आदी कांयच उलोवंक नासले. ज्या दिसा एक्सपेल केलो त्या दिसा 86 क्लबांनी आमकां लेटरां दिली बरोवन की तुमी एक्सपेल केला नार्वेकाराक, ही एकदम बरी गोश्ट केल्या. आनी तांकां विनोद फडकेच्या लिडरशिपा सकयल जे मेंबर आहात तेंचेर पूर्ण विश्वास आहा म्हणून. म्हणजे तुमकां कळटलें की हें पयशा खातीर जावंक ना. आतां पयशे दिवप हो क्लबांचो हक्क आसा. BCCI आमची मेन बॉडी, आनी आमी एसोसिएशनां BCCIची सगळी मेन जी सांबाळटा BCCI ती BCCI आमकां पयशे दिता. आमकां कोण सांबाळटा? आमचे क्लब. आनी आमी जर BCCI आमकां दिता आनी आमी ते पयशे तशेंच दवरता, क्लबांक दिनासता, हें बरोबर न्हू. इतली क्लब जर सगळे नार्वेकाराच्या विरुद्ध आशिल्ले, तुमकांय दिसतालें जर तो वचचो म्हणून, जाल्यार तो इतली वर्सां उरलो कसो? तुमी कसलें, तुमी कितें राज्या भितर परिवर्तन जावपाक राविल्ले की ताजे उपरांत GCA भितर परिवर्तन करतले म्हणून? तशी जर गोश्ट आसली परिवर्तनाची जाल्यार 2001 वचपाचो तो. 2001 तेच्या हितून खूब फरक आसलो, तेच्या वागण्यान, तेच्या पद्दतीन. तो एसोसिएशनान इंटरफियर जायनासलो तेन्ना. ह्या फाटल्या 3-4 वर्सान म्हाका दिसता एक आसताली तेची मिनिस्ट्री गेली, आनी दुसरे म्हणून GCA कडेन ह्या 3-4 वर्सान पयसो येवं लागलो भरपूर. म्हाका दिसता हेवटेंतलो ओग कमी जालो म्हणटूच तेवटेंतलो चालू करपा खातीर हांगा लक्ष चड घालूंक लागलो. लक्ष चड बेश्टेच घालूंक ना, तर ही एक्टेड लायक अ डिक्टेटर, वीच वॉज टोटली रॉंग. हांव तुमकां सांगता, फाटल्या 2 वर्सान हांव जवळ जवळ GCAन येवपाचोच बंद जालो. कित्याक आय फेल्ट व्हेरी हर्ट. फाटली वन डे मॅच जाली 2 वर्सां आदीं, आनी तुमकां खबर आसतलो तो एक बारीकसो इश्यू जालो. तिकेट प्रिंटराची बारीकशी मिस्टेक जाली, आनी तेतून तेणें 37 तिकेटी डबल नंबर प्रिंट केले. म्हणजे इट वॉज नॉट डबल, एक जाली कॉम्प्लिमेंटरी, दुसरी जाली तिकेट्स एडीट. तेका कितें दिसलें की हांवें आनी चेतनान बी मेळोन कितें तरी हो गोंधळ केला. ही मायट हॅव थॉट we had made some money out of it. He might have thought it. And तेका काय मेळोंक ना अशें बी दिसलां आसतलें.
ताणें आमकां काडून उडयलो रोखडेंच. आनी आय एक्सप्लेन एवरीथींग. द वर्स्ट थिंग वॉट ही डीड, ही कंप्लेन अगेन्स्ट मी इन पुलीस स्टेशन. And then DYSP, then Mr. Umesh Gaonkar, he called me and he asked me, I explained him everything. म्हाका एक गजाल सांगा, तुमी तागेले विश्वासातले मनीस न्ही, तुमी सांबाळ्ळी ताका इतली वर्सां. Definitely. अख्खी जग जेन्ना बोळा मारताले तेन्ना तुमी राविल्ली न्ही. Definitely. अशें कित्याक? तेन्ना हांवें सांगलें तुमकां, तेन्ना तेचें बिहेवियरूच सेपरेट आसलें. तेन्ना तो इंटरफियरूच जायनासलो. तेन्ना आय नो वेन आय वॉज सेक्रेटरी, ही नेवर यूज्ड टू इंटरफियर इन एनी टीम मॅटर, एनीथिंग. He never interfered. That's what I told you. Now he started interfering in last 3 years. तुमी फाटली 3 वर्सां भितर केन्नाच ताजे कडेन उलयले नात काय तुमी उलोवपा बी भिताले? ना, हांवूच एक असो आसलो की प्रत्येक मिटिंगेक कितें कितें ताका ऑब्जेक्शन हाडटलो कसली कसली. तेणें बलविंदर संधूक कोच म्हणून हाडलो. आय ऑब्जेक्टेड हिम. तेणें ते कानार घेवंक ना, अशेंच केलें. आय नो बलविंदर संधू इज रिजेक्टेड बाय ऑल द एसोसिएशन. We can't bring him for 40 lakhs. It was really ridiculous to bring him for 40 lakhs. त्या खातीर हांवें ऑब्जेक्शन डायरेक्ट हाडलेलें. म्हणजे तो कितें तेची संवय आसली की कानार घेवप ना, कोणाचें ताका कोणाचें आयकचें ना, तें कानारूच घेवप ना, फुडले सब्जेक्ट स्टार्ट करप. पण सगळे म्हणटात की तुमकां राज्या भितर परिवर्तन जातकीर नेट आयलो. जाल्यार तशें जाल्यार 2001 जावपाचें तें. तेन्ना म्हणटा तेन्ना तुमी आशिल्ले ताजे हय, बरोबर. तेन्ना आसलो आनी आतां आसलो. 3 वर्सां भितर जें जालें ना तें आतां जालें कारण परिवर्तन जालें. ना, यू नीड सपोर्ट ऑफ द गव्हर्मेंट डेफिनेटली. सपोर्ट जायच पडटा. तुमी समजा, हांव तुमकां आतांय सांगता, सपोज जर तो मिनिस्टर आसलेलो, तुमकां खबर आहा मिनिस्टर आसले की तुमी खंयच्या खंयच्या लेवलाक वचूंक शकता ते, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट. आनी ह्या खेपे कितें जालें, आमकां सगळ्यांचो सपोर्ट गावलो रायट फ्रॉम दिल्ली, रायट फ्रॉम BCCI and right from our government. Definitely everybody helped us. And all members helped me, including Dr. Sarkar. He had done a really great job in this. साळकर म्हणटा की तुमी लास्ट सायन मारतना मातसो फाटीफुडी जातालो म्हणून. No, I never did that. I came from Hyderabad. I came last. All other members were there. I came from Hyderabad. I signed it immediately. After me, other fellows signed. Because they were worried about me, whether I'll sign or not. That was the main thing. तुजी तकल्यांत प्रश्न नाशिल्लो करप काय ना करप, करप Not काय at ना all, करप. not at all. When I've decided something, I'll do it. That is my nature. Once I say yes means I'll say yes. Once I say no means I'll say no. तर तूं तकली तयार करून आयिल्लो की आपूण सायन मारतलोच. No, this was going on for last, you can say, more than a month. 1 महिना आधीपासून हे चालू आसलें. जेन्ना माय गुड फ्रेंड अनुराग ठाकूर आणि BCCIचे प्रेसिडेंट, मागीर म्हाजे आनी BCCIतले खुबशे फ्रेंड, हांकां मेळोन हांवें तेंचे कडेन डिस्कस केल्लें सगळें. आनी हेचेर आमकां आमच्या CMानूय अनुमती दर्शिल्ली. म्हळ्यार CMान आमकां सांगलेलें, डू इट इन अ डेमोक्रेटीक वे. डोंट डू इट एनी वे सो दॅट वी हॅव टू फोर्स समबडी ऑर समथींग लायक दॅट. डू इट इन डेमोक्रेटिक. एंड वी डीड इट लायक दॅट. We took signatures of 2/3 of our members. म्हाका एक गजाल सांगात, BCCI was supporting you in expelling Narvekar. 100%. 100%. Because they have seen the behavior of Mr. Narvekar for last so many years. And they were very annoyed with him. दुसरो गजाल म्हणटात ती म्हळ्यार सगळ्याच्यो सायनी हाडपा खातीर तुमी CMाचो हावको केलो. हे शब्द म्हजे न्ही, कोणाचे ते तुका खबर आहा. I don't know that. हावको केलो. No, I don't think so. It is, तो आतां तेणे कितें म्हटलें तें आय डोंट नो. हावको कित्याक म्हटलें तें न्हू म्हटल्यार हांगा हावक्याचो प्रश्न तें ना. CM काय म्हणटा तूं म्हणलें की काय जाण तुगेले तो मातशी फाटीफुडी जाताले सो तांकां एक No, when I came, मागीर मारल्यो सायनी तेंच्यांनी. हांव येवन जेन्ना सांगलें तेंकां, पटोवन दिलें कितें करपाक जाय, सायनी मारल्यो तेंच्यांनी. सो तांचे खातीर बाळू पुरो जालो, मुख्यमंत्री हाडचो पडना. सी, जेन्ना तुमकां कळटा मुख्यमंत्री फाटल्यान आहा, तुमकां एक धीर येता, ऑटोमॅटीक धीर येता तुमकां. आनी हो धीर दिवचोच पडटा सगळ्यांक की तुमकां भिवपाची गरज ना, आमच्या फाटल्यान गव्हर्मेंट आहा. कांय जाणां भिवची पडली खंय.
ते हांवें तरी भिवंक ना. तू इतलेंच सांगा की तुवें भिवून आयला, कोणें भिवून आयला तें तुका खबर ना. आय डोंट नो दॅट भिवणे कोणाक वेचतायले, कोण भियले, कोण कितें जालें आय डोंट नो. पूण बट आय डोंट थिंक इट वॉज नेसेसरी. तशें जाल्यार कित्याक आय थिंक सगळ्यांक जाय आसलें नार्वेकार गेल्लो, प्रत्येकाक जाय आसलें आमच्या कमिटी मेंबराक. कित्याक द वे ही वॉज बिहेविंग इज रियली. उलयला नार्वेकारा कडेन हाजे उपरांत? ऑफकोर्स वेन वी एक्सपेल्ड हिम आय वेंट टू हिम विथ अदर कमिटी मेंबर्स. हांव गेलो तेच्या कडेन, ताका सांगलें इतलीं वर्सां आमी तुजें आयकलें, तुका रिस्पेक्ट दिलो, तुका आमी दवरलो ह्या पोजिशनाचेर, आतां आमी इतले जाण सांगता म्हणून यू स्टेप डावन. ही डिडंट लिसन टू मी. अँड आफ्टरवर्ड आय फेल्ट लिटल सॅड अबाउट इट. वाय ही डिडंट लिसन टू मी. ही शूड हॅव गॉन रियली बऱ्या पद्दतीन वचोंक जाय आसलो. साळकाराचो इंटरव्यू जालो तेन्ना साळकारान म्हणिल्लें की ओके तूं सांगता की 1 म्हयनो ह्यो सगळ्यो गजाली चलिल्ल्यो, आनी जो पर्यंत टीव्हीचेर न्यूज फ्लॅश जाली ना तो पर्यंत स्वताक नार्वेकाराक हें चल्लां हें खबर नाशिल्लें. इतली सिक्रेट कशें दवरलें? ना, सिक्रेट दवरलें म्हणजे कितें जालें पळय, त्यो सायनीची जें हें आसलें पळय तें सगळ्या मेंबरांक दवरचेंच पडलें सिक्रेट. नाल्यार मागीर ते बकरे जावपाचे. हें दवरिना जाल्यार, सिक्रेट दवरिना जाल्यार ते बकरे जावपाचे एक एकटो. आनी नार्वेकाराची ती पद्दतूच आहा, ताका दिसा मातसो कोण हें करता न्हू, मातसो वयर येता न्हू, टक करून काडून भायर उडयतालो ताका तो. चेतनाक उडयलो, अकबराक उडयलो, सुरजाक उडयलो, अशें एक एकट्याक टक 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 करून भायर उडयतालो. ताका मातशें कोण हें वयर येयल्लें नाका आसलें. कॉम्पिटिशन दिसतालें. हय, ताका दिसतालें कितें आपणाक फाटीं फुडें कितें तरी डॅमेज करतीत काय कितें करतीत. मागीर एक गजाल जो मेन मुद्दो येता जेन्ना तुमी हें सगळें जातकीर गणेशराज नार्वेकाराचेर बंदी घाली 6 वर्सांची. सगळ्यांचो एकूच प्रश्न आसा, तुमच्या झगड्यां भितर भुरग्यांक कित्याक हाडटात, भुरग्यांच्या करियरा कडेन कित्याक खेळ करतात? बर्थ डेटीची केस आसा, भुरग्याक खबर ना आवय बापायची गजाल ती, झगडी तुमची, ताजी करियरा कडेन कित्याक खेळटात? आज तुमी जालें इलेक्शन जालें, तूं अध्यक्ष जालो, खंय तरी ही बंदी कमी करपा विशीं किंवा फाटीं घेवपा विशीं कितें चल्लां? तेणें ऑलरेडी आमकां लेटर धाडलां गणेशराजान की हितून आपली कांय चूक ना, की आनी आपणाक हें खबर नासलें. आतां तो हें म्हणटा आपणाक खबर नासलें, हें म्हाका पटना आनी तुमकांय पडचें ना. जो येदो व्हडलो भुरगो जाका खबर आहा आवय बापायची कर्म, तो भुरगो म्हणूं शकता आपणाक खबर ना, कांय खबर ना म्हणूं शकता, आनी आवय बापूय म्हणटात आपणाकूय खबर ना. केलें कोणी हें? सी पनिशमेंट 6 वर्सां म्हाकाय दिसलें तेन्ना की मातशें चड जालें कशें. डेफिनेटली वील थिंक अबाउट इट इन द कमींग. आमची मॅनेजींग कमिटी मिटींग जातली पळय तेन्ना डेफिनेटली आमी हेचेर जरूर विचार करतले. म्हटल्यार कितें करपाचें तें हांव आतांच सांगूंक शकना, कित्याक इट इज अ मॅनेजींग कमिटी डिसिजन. So you feel that it is bit too harsh? I feel that it is little harsh on a young boy like him. But he should also keep it in mind that we are quite generous to think about it, and in his future he have to behave according to that. But I am very much doubtful because of influence of his parents. I am doubtful whether he will behave properly or not. म्हाका एक गजाल सांगा, जेन्ना तुमी म्हणटात की आतां हें डेट ऑफ बर्थाचें प्रकरण आसा, इतलीं वर्सां चल्लें, कोणेच कांय बोवाळ केलो ना, साळकार एकटो बोवाळ करतालो भायल्यान, आतां जालें, ह्यो सगळ्यो गजाली मुखार येतात. एक गजाल म्हाका सांगात, जर इतलो इन्फ्लुयन्स आसता एका प्रेसिडेंटाचो ओवरऑल सगळे फंक्शनिंगाचेर, टीम सिलेक्शना भितरूय गोंधळ जातालो? डेफिनेटली. कितें जातालें? तो प्रत्येक हेतून इंटरफियर करतालो, प्रत्येक हेतून. तेचो चलो जेन्नाच्यान खेळपाक लागलो पळय क्रिकेट, तेन्नाच्यान त्या त्या ग्रुपान तो इंटरफियर करतालो. जेन्ना तो अंडर-14 खेळटालो तेन्ना अंडर-14 इंटरफियर करतालो, अंडर-16 खेळूंक लागलो, अंडर-16 इंटरफियर करतालो, आनी लास्टाक तेणें मागीर अंडर-19 खेळ्ळो आनी रणजीनूय घातलो. प्रत्येक हेतून तो इंटरफियर करतालो ह्या बाबतींत.